मॅडम आयज तुमी स्वता पर्सनली गणेशपुरी हांगासर जी डकेती जाल्ली आसा घाणेकर हांच्या बंगल्याचेर त्या संदर्भात तुमी फॅमिलीक मेळ्ळे आसा, कितें सांगूं सोदता हेचेर? एक्चुली आयज जे हांगा इन्सिडंट जाला ते सामकें शॉकिंग. पण हेची जी फ्रिक्वन्सी जाल्या ती शॉकिंग ना, कित्याक ह्या लोकेलिटीन म्हाका दिसता लास्ट 6 म्हयने 1 वर्स जाले असले इन्सिडंट चालूच आसा आनी कंटिन्युअस चालू आसा. आनी हे रेग्युलरली हे इन्सिडंट्स आमी पळयता की हितून काय एंड रिजल्ट हितून काय गावत ना. म्हणजे पुलिसाचें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जायना, जे कल्प्रिट्स आसा ते सापडना आनी हेजी जी फ्रिक्वन्सी आसा ती कमी जायना. हेजें कारण मेन म्हणजे आमकां पळोवन येता की आमचें जे प्रशासन आसा, जे आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा तेजें कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डराचें कोलॅप्स जाला. तशेंच जे इंटेंट आसा की जे जे भाशण दिता पळय आमचे जे मंत्री आसा, जे चीफ मिनिस्टर आसा, जे होम मिनिस्टर आसा, जे आमचे सगळे जे मिनिस्टर्स आसा तेंचें भाशण सदांच आसता की सेफ्टी प्रिकॉशन सगळे घेतले, विमेन सेफ्टी प्रोवायड करतले, सिनियर सिटीजनांक अमके तमके सगळे जे भाशण दिता पळय ते ग्रावंड लेवलाक हांगा म्हाका दिसता खंयच्या लोकांक पावना. आयज अशें सिच्युएशन जालां की जे हे डकैती जी जाल्या ह्या घरान एक सिनियर सिटीजनाकूय असॉल्ट जाल्ला. तशेंच एक 14 वर्साचें जे चेडूं आसा तेकाय असॉल्ट जाला. तेका आयज मेंटल असो ट्रॉमा जाला आसतलो. त्या भायर हेच्याकुनूय खूब जावं शकता आसलें. आतां आमी आभार मानपाक जाय देवाचे की हेच्या फुडें आनी काय वर्स सिच्युएशन जावंक ना, तेंकां आनीक काय जिवाक धोको जावंक ना आनी फक्त तेंकां जे थापट्यांनी मारले जावं आनी कितें मारले तितूनच ती वाटावली आनी डकैत जे येयल्ले ते पळोन गेले. आतां हे सिच्युएशन कितलीं वर्सां म्हणून आमी सोंसपाचें? त्या भायर ह्या सिच्युएशनान आमचे गव्हर्मेंट जे भायले लोक हांगा येवन सेटल जावंक सोदता तेंकां प्रोटेक्शन दिवंक सोदता, सगळ्यांची घरां लिगलायज करून. आनी जे लोक आमचे जे गोंयचे लोक आसा जेंकां प्रोटेक्शन काँग्रेस गव्हर्मेंटान मुणकार कायद्याच्या अंडर आनी जे टेनन्सी कायदे असले त्या कायद्या अंडर जेंकां प्रोटेक्शन दिल्लें त्या वयर आतां जे भायरसून येवन हांगा सेटल जाता तेंकां आतां प्रोटेक्शन दिवंक सोदता. तेंकां वेगळे पॅरामिटर्स दवरल्या आनी जे कोण आतां येवन हांगा कोणूय 8-10 दीस येवन रावतले आनी कसले तरी पेपर दाखयले तेंकां प्रोटेक्शन दिवंक सोदता. आयज कळोन येयला ह्या इन्सिडंटान की सगळे जे 5-6 जाण उलयताले ते हिंदीन उलयताले, स्पश्ट हिंदी, जे नॉर्थ इंडियन हिंदी आसा पळय तशें उलयताले. आमच्या भाशेन न्हू, हांगा जे आमचे बिजनस करता, जे हांगा खूब वर्सां रावतात, आमची तांबडी इंग्लीश जावं तांबडी कोंकणी म्हणटा तसल्या टायपची हिंदी न्हू, प्युअर जी नॉर्थ इंडियन हिंदी उलयता. म्हणजे हे जे प्लॅन करून हांगा जर आमी लोकॅलिटी पळयशीत जाल्यार हांगा व्हडली व्हडली घरां आसा, ही सगळी लिगली घेतलेली घरां. हांगासर घरां जेन्ना विकत घेतल्या तेन्ना हांगासर सगळे रेजिडेंट्सांनी टॅक्स भरला, हावस टॅक्स भरता. हांगासर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलमोस्ट आयच्या दिसाक आमचे एज पर आमचे टॅक्स स्लॅब जे आसा पळय ऑलमोस्ट 50% टॅक्स आमी आमचे इन्कमाचे ह्या गव्हर्मेंटाक आमी पयशे भरता. आनी ते पयशे भरूनूय आमकां आयज सेफ्टी ना, सेक्युरिटी ना, हांगासर पेट्रोलिंग जायना. हांगासर आमचे जिवाक म्हणटा ते भायर पडलो काय गटरान खड्ड्यान पडपाकूच जाय. रस्त्यार सारके चलपाक वाट ना, फुटपाथ ना, कांय ना. सो आमी हे जे टॅक्स भरता, जे सगळे जे प्रोविजन आमकां जे गव्हर्मेंटांनी दिवपाक जाय ते गव्हर्मेंट दिता खंय? आनी पुलिसाचो रोल हितून आसा खंय? रातचे पेट्रोलिंग करप म्हणजे फक्त हांगासून पुलिसांनी आपली गाडी भोंवडावप हे पेट्रोलिंग नासता. पेट्रोलिंगचो मिनींग हो आसता की पुलिसाची गाडी जावं पुलिसाच्या नांवान जो कोण क्रिमिनल आसा तेच्या मनान भंय दिसोंक जाय पळय तेका म्हणटात पेट्रोलिंग. जाल्यार पुलिसाची पेट्रोलिंग जायत ना अशें म्हणचें पडलें आयज. कित्याक हो आयसोलेटेड इन्सिडंट न्हू. जर हो आयसोलेटेड इन्सिडंट आसलेलो आनी हो जर जावं 2-3 वर्सान एक जर अशी रॉबरी जावं डकैती जाता आसली जाल्यार ओके, बोडगिणी सारक्या देवळान जर जावं शकता. तशेंच पणजे आनी एक इन्सिडंट जाल्ले आतां हांगा जाले. ह्या म्हाका दिसता ह्या लोकॅलिटीन कितले तरी इन्सिडंट अशे जाल्ले, गणेशपुरीनूच अशे कितले तरी इन्सिडंट जाले. म्हणजे कोणाक भंयूच ना. क्रिमिनल जे येवन हांगा क्रायम करून भायर सरता ते विमेनाचे अगेन्स्ट आसो, जे अशे चोरी आसो, चेन स्नॅचिंग आसो, मोटरसायकली गाडयो सगळ्यो चोरता ते आसो,
क्रिमिनलाच्या मनान पुलिसा बद्दल, ॲडमिनिस्ट्रेशना बद्दल आणि गव्हर्मेंटा बद्दल सिरियसनेस ना आणि भय तर बिलकुलूच ना हे स्पष्ट करून येयला आहे. आमी आयज जो ह्यो आतां एक असो भयानक इन्सिडंट सगळ्यांक कळ्ळो आनी आयकलो. हांगा नामांकीत हावजींग बोर्ड ह्या कॉलनीन गणेशपुरी ताका म्हणटा अशें नामांकीत डॉक्टर आसा, तेंच्या घरान काल चोरी डकॉयटी जाली आनी अशी एक आनी दोन चोरांनी न्हू पण एक गँग ऑफ रॉबर्सांनी असली चोरी केल्लेली आसा. ते फूल चित्र इतलें भयानक आसा की आमच्या घरान सुद्दां आमी आयज सेफ ना, हेजी आमकां रियलिटी चॅक जाल्लो आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक जावपाची गरज आसा. कित्याक भायर वयता तेन्ना आमचेर अटॅक जाता, आनीक खंय रातची भोंवता जाल्यार थंय सेक्युरिटी आनी सेफ्टी ना, आनी आतां स्वताच्या घरान सुद्दां आमची सेफ्टी ना उरून. आनी असले इन्सिडंट कितले तेंप आमी धापतली आनी म्हणटले 2 दीस लोक उलयतले, तेज्या मागीर कसली एक्शन पुलिसांनी घेतला, सरकारान कितें तेजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला, हेजे कसलेच आमकां जबाब आनी रिस्पॉन्स मेळना. ही आतां फर्स्ट अशीच केस न्हू, थोड्या म्हयन्या पयलीं 6 म्हयने जाले दोनापावल ह्या वाठारान सुद्दां अशीच एक फेमस फॅमिली आसली, पॉप्युलर नामांकीत फॅमिली, बिझनस फॅमिली, तांकां अशाच पद्दतीन डकॉयटी आनी अटॅक जाले. खंय चोर घुसले आनी मागीर सिनियर सिटिजनांक बांदून दवरले. आयज जे हे आमी पळयले इन्सिडंट ऐकले जाल्यार तेंची जेन्ना आमी खबर घेतली जाल्यार ते चली आसा 13-14 वर्साच्या घरान, एक सामकी सिनियर सिटिजन आसा 80 वर्साची, तिका मारले, सगळ्यांक थापटां मारली. म्हणजे तांकां ह्यो लायफ टायम ट्रॉमा उरलोच. पण इन्वेस्टिगेशन खंय पावतले, तेंच्या कडेन जे CCTV आसले ते सुद्दां चोरांनी सगळे विथ द फूल सिस्टम, तो TV तेच्या बरोबर सगळो सिस्टमूच घेवन गेले चोर. आनी ते जे मास्ट असलेले तांकां अदर दॅन आवाज कसलीच आयज आयडेंटिटी ना. सो आमी जेन्ना आयज सिच्युएशन पळयता गोंयान, कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर जो जाल्लो आसा तो कंप्लीट झिरो जाल्लो आसा. नॉट इवन 1% ऑफ सेफ्टी अँड सेक्युरिटी आयज खंयच्या गोंयकाराक घरान आपल्या रस्त्यार नाल्यार खंयूच फील जायना. म्हाका आयजचे हे चिंतून अशें भंय दिसूंक लागला की रातची न्हीद सो पडची ना. हांगच्या लोकॅलिटीन जे एरियान लोक आसा तांकां रातची 2-3 दिसांनी झेम पडची ना चिंतून की बाबा कोण भायर येयला काय ना. इतल्या आरामात जशी चोरी केला अशें दिसता की हे एक्सपर्ट रॉबर्स आसा. अशें लास्ट मिनीट जावंक ना, ही वेल प्लॅन्ड सामकी डकॉयटी जाल्ली आसा. आनी हे अशें जर ते आयज सुद्दां फ्री गेले, म्हणजे जशें दोनापावल जाल्ले 6 म्हयने जावन गेले, थंय खंय पावला तेजें इन्वेस्टिगेशन, कितें रिपोर्ट हाडला भायर की बाबा कोणाक पकडले नाल्यार सम एविडन्सीस हॅव बीन कलेक्टेड, झिरो, देर इज नो इन्फॉर्मेशन. तशें जर अशें करून चोरी करून अशें सुटूंक लागले, एक कॉन्फिडन्स निर्माण जाता गँगा मदीं, एनकरेजमेंट तांकां की चल आमी इजिली आनीक 6 म्हयन्यान नेक्स्ट घराक अटॅक करता. म्हणजे लोकांक खबर आसा खंयच्या घरान अटॅक करूंक जाय, खंय कोण रावता आनी हे कित्याक घडटा. देर इज नो कंट्रोल ऑन मायग्रंट इन्फ्लक्स. हांगा रिसंटली अमित शाह येवन गेले आनी म्हाजें घर हे येवजणाचें उक्तावण करून गेले. तुमी आयकत जाल्यार म्हाजें घर करून तुमी आतां सगळे जितले मायग्रंट्स आसा तेंची घरां लिगलायज करतली आनी गोंयकारांक ते आउट नंबर करत आसा. आतां पळयत जाल्यार तेंचेंच पॉप्युलेशन चड जालां आनी हांगा सिलेक्ट फ्यू अशीं घरां आसा तांकां आतां भिवून रावंक जाय. आमच्या असल्या मनशांनी आतां मायग्रंट पॉप्युलेशन अशें कोण येता, हिंदी उलयणारे तेंच्यांनी आमी म्हटलें आतां, म्हणजे कळटा की हे नॉन गोवन असले टोटल जेंच्यांनी सगळी डकॉयटी आनी रॉबरी केली. सो हेका जबाबदार कोण? सरकारान हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. ते CCTV कॅमेराज रस्त्यार आसा ते खंय गेले? आतां चल तेंच्या घरातले CCTV कॅमेरा चोरांनी व्हेले, पण रस्त्यार जर आयज खंय CCTV कॅमेरा आसलेले जाल्यार एक कळटलें आसलें बाबा कोण भितर घुसले, कितले लोक असले, कसले कपडे घातलेले, खंयच्या गाडयेन येयल्ले, कशे गेले, भायर सरले, हेजे कसलीच आयज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळची ना. कित्याक आमचे सिटीज आसात सारक्यो स्मार्ट जाल्ल्यो, तांकां CCTV ना, रस्ते ना, कांयच ना. आनी आतां अशी चोऱ्यो जाता की दर एक मनशान आयज आमकां आमच्या बरोबर एक हत्यार घेवन फिरचें पडलें, हत्यार घेवन भायर सरचें पडलें, न्हिदता तेन्ना सुद्दां उश्या कडेन हत्यार घेवन न्हिदचें पडलें. अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा गोंयकारांची. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.